मडगाव पोलिसांनी एका आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेटचा पर्दाफाश करून मोर्चे वाठारांतल्या एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केली। पुलीस सूत्रांनी दिल्या माहितीप्रमाणे आयतारा नावेली हांगा 4 किलो गांजा सयत अटक केल्ल्या दुबावीत मोहम्मद अझरुद्दीन हांणी दिल्ल्या माहितीवेल्यान ह्या नायजेरियन नागरिकाक अटक केले। खंय ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयतारा सकाळफुडें मडगांव पुलिसांनी मोहम्मद अझरुद्दीन हो म्हापशेचो रावपी आता 4 किलो आनीक गांजा सयत नावेली हांगच्यान धरिल्लो आनीक ताजो जो मोल आशिल्लो तो जवळ जवळ 5 लाखाचो मोल हो गांजाचो जातालो आनी ताजे नंतर ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली। ताजे कडेन जेन्ना चवकशी केली तेन्ना मडगांव पुलिसाक कळून येयलें की हो गांजा जो आशिल्लो तो मुखारय सप्लाय जावपाक आशिल्लो आनी त्या प्रकरणा भितर तांणी एक नायजेरियन नॅशनल जो मोर्जे हांच्यान ताका अटक केल्ली आसा तो सद्या मडगांव पुलिसाच्या लोटोपाक आसा आनी ताची फुडली चवकशी चालू आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे हो कांय प्रमाणान जो गांजा आसा तातूंतलो तो नायजेरियनाक दिवपा आशिल्लो आनीक ताजे कडल्यान बाकीचे ड्रग्स घेवन मुखार सप्लाय करता। हातूंत भितर आनीकय धरपकड जावपाक शकता अशें पुलीस सुत्रांनी सांगिल्लें आसा। ही सगळी जी कारवाय आसा ती दक्षिण गोंयचे SP टिकम सिंग वर्मा हाच्या मार्गदर्शना खाला SP सिद्धांत शिरोडकर आनीक मडगांवचे PI अरुण गांव देसाय हांणी केल्ली आसा। म्हणटकच तुमी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव